Ganatwang A30. Sorves porak vakanat pava boinino, Deva cena voirkarat soglea porsano. Sorves porak vakanat pava boinino, Deva cena voirkarat soglea porsano. Sorves poraci seva kohorat, Anundantaci bhakti kohorat, Sodgitangavur ditor sohorat, Sonto saniyat devaha mohokat. Sorves porak vakanat bhava boinino, Deva na voirkarat soglea porsano. Sorves porak vakanat bhava boinino, Deva cena voirkarat soglea porsano. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाऊ भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत मारिया मागदलेन हेची परब समारंभ करता. मारिया मागदलेना ही ओस्तरी देवाच्या जेजूच्या मोगान आपले खाडीस तिणे ताका भेटयलें आनी ह्याच मोगान ती ताका परगटूंक पावली. मागदलाची मारिया, मागदला हो गांव गालिलिया लागींच आसा आनी थंयसरलेंच हें नांव तिका मेळ्ळें. मारिया मागदलेना जिचे वयले जेजून 7 देंवचार काडलेले अशें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. ती जेजूक सांगात दिवंक ताच्या कुर्सा मोडी पर्यंत पावली आनी हे भाशेन आपलो मोग जेजू सगळे तिणें दाखयलो. होच मोग मारिया मागदलेनान जेजू सगळे दाखयलो. असलोच मोग आमच्याय काडचणी उत्पन्न कर म्हूण आमी मागुया. आपले बरे भलायके पासत हे मीस भेटयता सेवेरीन फेर्नांडीस, ताच्याय इथे सभा पासत मागुया. तेच बरोबर जेनिफर मेंडीस आपलो वाडदीस समारंभता, देवाची कृपा ताचेर आनी हेर दुसरी आपलो वाडदीस समारंभता तांचेरूय येवतय म्हूण मागुया. नेमिसाची भेटेक तयार जाताना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाच्या एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोडपयल्या देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत लागीं सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सर पुरिला देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवीदा देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका आदिवासा, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे ग्रास करता. सोमिया देवा, देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोषाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान सगळे आदी मारिया मागदलेनाक वेचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विनवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. अकल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोगयाक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. ते पासत हांव उठ्ठोलीं आनी शारांतल्यान भोंवूंक वेतोलीं. रस्त्याचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोगयाक हांव सोदतलीं. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत बोवाडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोगयाक तुमी पळयला. तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भुमी उदकाक रावता, तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता, पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजे तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता, हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकोट्यांक सावळे खुशालकायेन मुरगट्टा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोळेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक चोय चोय. मारये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पळयलां. पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो देकलो फोण बोगलो पोरजोळ. सर्वेस्पराक चोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवोवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोड्याच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया भोव सकाळीं अजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलेली देखली.
मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रोडटाणा वडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हळें, मारी. तिणें वळोवन ताका म्हळें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोरशीं चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशीं वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापाक आनी तुमच्या बापाशीं, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशीं हांव चोडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सोम्यांक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, मारिया मागदलेना जायते फावटी जायत्यांचो समज मनांत दुसरे मारिया आसा तिजो आनी मारिया मागदलेनाचो एके भशेन सोर जाता. कांय जाण समजता ही मारिया मागदलेन जी जेजूचे पांय धुले आपल्या दुखांनी ती म्हणून, पूण दीस इज जस्ट अ स्पेक्युलेशन. पूण दुबावबीण ही मारिया मागदलेन तिचे वेले जेजून देंवचार काडलेले ते ही मारिया मागदलेन जी जेजूच्या कुर्सा मुडी आसली ती ही मारिया मागदलेन जेजूचें पुनर्जीवनपण तिका पयलें दिसून आयलें ती. खेरीत भशेन तीन मारिया मागदलेनाचे गूण आमच्यांनी पळोवं येता आनी आपणावं येता. पयलें म्हणल्यार ती जेजूचे सोदीक गेली. अ लेडी विथ अ सर्च ऑफ जीजस. सोदीक गेली, जेजूक सोदूंक लागली ती. त्या काळार वस्तुरेक तिच्या सांगण्याक व्हडलो मान नासलो, पूण तरी आसतना तिचो मोग इतलो की ती जेजूक सोदूंक गेली. आनी सोदूंक वचूंक तितलें सोंपें न्हय. सकाळच्या वेळार ताका सोदूंक भिरांत धरिनासतना सगलें पयस करून ती सोदूंक गेली. हो सोद तिजो जेजूक, हो सोद जावंक जाय आमचोय, जेजूक सोदूंक, आपणावंक. दुसरे सुवातेर अ लेडी विथ अ डिवोशन. तिजी भक्ती जेजू सोबत इतली जाली, तिजो जेजूचो अनुभव घेवंक तिका केन्नाच ती फाटीं रावंक ना. जेजूचो अनुभव घेवंक ताचो हें डिवोशन एके भशेन तिका आसलें पळय तें ताका ओळखूंक, ताका आपलो कसो करूंक ती सोदताली. आनी हाका लागून जेन्ना जेजू खरेंच तिका मेळटा, न्हय ती सोदीक गेली पूण जेजू तिका सोदून काडटा आनी म्हणटा मारिये. आनी तेन्ना ती ताका ओडून हो भावार्थाचो एके भशेन जाबाब दिता, राबोनी, म्हळ्यार गुरुजी. जे भशेन भाग्योन तोमासान म्हज्या सोम्या म्हज्या दोनया हो भावार्थाचो उच्चार ताच्या मनांतलो काळजांतलो तोंडी आयलो, ते भशेन राबोनी म्हटल्यार तेन्ना टिचर, गुरुजी हें उतर मारिया मागदलेनाचे भावार्थाचें, ही भावार्थाची उच्चारणी तेणें केली. रबाय म्हणल्यारूय टिचर, पूण हें ओदीक म्हत्वाचें उतर राबोनी म्हणटा तेन्ना भावार्थाची ही उच्चारणी तिणें केली. अ लेडी विथ अ डिवोशन. आनी तिसरे सुवातेर बाबडीलो मारिया मागदलेन पयली जाली जेजूचें पुनर्जीवनपण परगटपी.
डिसायपल पयली जाली ती जेजूचें पुनर्जीवनपण परगटपी. जें कितें तिणें आपणायलेलें अनुभवलेलें तें फकत आपणाकूच दवरिना ती दुसऱ्यांक परगडटा. हे तिनूय गूण तिचे आयज आमी आपणावया. जेजूचो सोद करप, हे अभावार्थ अनुभवप जेजूचेर, आनी होच पुनर्जीवन जाल्लो जेजूक परगटप. हेंच दायज दर एकल्याक आमकां मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता. आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वलेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान पविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भाग्योन मारिया मागदलेनाच्या उगडासाक हो पवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयल्ली ती मोगाची सेवा ताका मानली. तशेंच आमचो योद्न तुका मानो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांदावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत.
फातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. पयलो उदकार दिवन बाबरताचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमताव, तुजें पुनौजवणपण आमी परगट्टाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनौजवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी अजिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कुडाक रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनौजवणपणाचो परमोसो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागताव. प्रीत भशेन आयज वाडदीस संभ्रमतल्या सगळ्या बाबा भयणीची काकलूत कर आनी तांचेर तुजी कृपा उतय. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यान दोन दुतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. मारिया मागदरा भशेन जेजूक अणभवूंक ताका सोदूंक आनी ताका परगटूंक आमकां कृपा त्याच जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकूळीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वेव्हाराचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. क्रिस्ताचो मोग आमकां बोळ करता. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो, ताचेच खातीर जियोवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोमयाच्या मोगान पेटय. भाग्यवंत मारिया मागदलेन जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत थीर रावली, तशेंच आमी मोरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावूंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गाण्याचो अंक E7. खोरात वाकाणी, खोरात दिन वासनी, जेजूच्या मोगाची. खोरात वाकाणी, खोरात दिन वासनी, जेजूच्या मोगाची. खोरात वाकाणी, खोरात दिन वासनी, जेजूचे पोदवेची. खोरात वाकाणी, खोरात दिन वासनी, जेजूचे पोदवेची.